आमी गेली 2 दीस जाले गोंयभर जी चर्चा चालू आसा ती म्हणजे विश्वजीत राणे गोयचो हेल्थ मिनिस्टर जाणे जे कृत्य केले तेजो विरोध करपाक म्हाका दिसता गोंयभर लोकांनी आज ताका विरोध सुरू केल्लो आसा। आमी पळयता की ज्या पद्दतीन विश्वजीत राणे गोवा मेडिकल कॉलेजीन कॅज्युअलिटीन वयता म्हणजे म्हाका दिसता कदाचित ताका तो पिक्चरांतलो स्टंट करपाची इच्छा आसली ते म्हाका दिसता त्या पद्दतीन तो मेडिकल कॉलेजीन वयता आनी एका दोतोराक ज्या दोतोरान गेली 22 वर्सां ह्या लोकांची सेवा केली ते चीफ मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करता आसतना त्या दोतोराक ज्या उर्मट पद्दतीन तो भाशा वापरता तेजी म्हाका दिसता जितकी कडक शब्दान निंदा करप तितकी कमी। म्हाका दिसता जो कृत्य विश्वजितान केल्लें आसा ते म्हाका दिसता इट्स ए क्लियर कट सायन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, क्लियर कट सायन ऑफ मेंटल इम्बॅलन्स, क्लियर कट सायन ऑफ तुका आमचे जी डिक्टेटरशीप हे दाखोवंक सोदता ती म्हाका दिसता ती विश्वजीत राणेन त्या दिसा दाखयल्ली आसा। अरे एक काही वेळा खंयचो एक मनीस जर चुकलो ताका एक नॅचरल जस्टीस म्हणून प्रोसेस आसा। नॅचरल जस्टीस प्रोसेस म्हणजे कितें ताजेंय कितें तरी आयकून घेवपाची गरज आसता पूण म्हाका दिसता काही भारतीय जनता पक्षाच्या जे मंत्री आसा तांकां इतको सत्तेचो माज चल्लेलो आसा की तांकां नॅचरल जस्टीस हो प्रोसेस म्हाका दिसता ते विसरलेले आसा। ते अजून म्हाका दिसता लोकशाही मानिना, लोकशाही सोडून म्हाका दिसता ते राजेशाही थाटान आसा, तांकां डिक्टेटरशीप म्हाका दिसता दोळ्या समोर दिसता। म्हणून त्या खातीर ज्या पद्दतीन त्या डॉक्टराचो इन्सल्टींग भाशा तेणी वापरली ताका ह्युमिलिएट केलो तेजी म्हाका दिसता आयज गोंयभर प्रत्येक गोंयकार तेंची निंदा करता। आनी आमी गेली 2 दीस जाली पळयता की आज प्रत्येक गोंयकार त्या डॉक्टरा फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसा। त्या प्रत्येक जे वेगळ्या वाठारांतले राजकीय पक्ष सोडून इतर बाकीचे सामाजीक कार्यकर्ते आसूं जे गोंयकार जी गोंयची एक जनता आसा ती प्रत्येक जनता प्रत्येक गोंयकार आज त्या डॉक्टराच्या फाटल्यान खंबीरपणे उबो आसा कारण ह्या विश्वजीत राण्याक म्हाका दिसता सत्तेचो माज चल्लेलो आसा। त्या खातीर गोंयभर आज चर्चा चालू आसा की ह्या विश्वजीत राणेन जी गोंयची नाशाडी केल्ली आसा तुमी तर आज विश्वजीत राणे म्हणटा की आपल्या गोंयकारांचे पडलेले आसा, गोंयकारांच्या हेल्थाचे खंय ताका पडलेले आसा। म्हाका दिसता गोंयकाराच्या हेल्थाची जबाबदारी विश्वजितान घेवपाची गरज ना। गोंयकाराचे जे हेल्थ आसा ते म्हाका दिसता डॉक्टर आमचे सक्षम आसा गोंयकारांचे हेल्थ सांबाळपाक। तुवें जे नाशाडी चलिल्ली आसा ते TCB डिपार्टमेंटान आज गोंयचो नेचर काबार केल्लो आसा। तुवें वेगळे वेगळे पद्दतीन आज तुवें रातोरात ज्यो जमनी कन्वर्ट केल्ली आसा थंय लक्ष घाल। म्हाका दिसता विश्वजीत राण्याक ह्या गव्हर्मेंटान ह्या जो चीफ मिनिस्टर आसा तेणी म्हाका इमिजिएट म्हाका दिसता सॅक करपाची गरज आसा। दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट गव्हर्नन्स कारण चीफ मिनिस्टराचो कंट्रोल कोणाचेरूच ना। आज उठ सूट मंत्री कितेंय उलोवन वयता पूण चीफ मिनिस्टर ओगी आसा। म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान जे काल स्टेटमेंट केलो की तेजें सस्पेन्शन रिवोक करता जावं सस्पेन्शन करिना ते लोकांच्या प्रेशराचेर केलें। इट इज नॉट म्हाका दिसता डिसिजन ऑफ अ चीफ मिनिस्टर, इट वॉज द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ गोवा। द प्रेशर वॉज बिल्डिंग अप फ्रॉम द पीपल ऑफ गोवा ऑन द गव्हर्मेंट। मेडिकल फ्रेटर्निटी वेर तुमी तर पळय सगळे एसोसिएशन आहा पळय तांच्यांनी तेजो निशेध केल्लो आसा। त्या प्रेशराच्या अंडर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान काल म्हाका दिसता तेजें जें सस्पेन्शन आसा ते स्थगीत दवरलेलें आसा आनी फाटीं केल्लेलें आसा। पॉलिटिक्स आमी कुशीक दवरया। आतां पॉलिटिकली इंटरनली तेंचे BJPन पॉलिटिक्स इंटरनल कितें चलता दॅट इज डिफरंट इश्यू बट ज्या पद्दतीन तुमी आज पळयता की एक नामनेचो दोतोर एक डॉक्टरांची एक वेगळी एक तांकां एक मान सन्मान आसता, त्यांचो एक वेगळो रिस्पेक्ट आसता, ते लोकां खातीर आपले खुबशे गोष्टींचो त्याग करता। त्या डॉक्टराक तूं ज्या पद्दतीन थंय इन्सल्टींग भाशा केली म्हाका दिसता तेजेर आज लोकांनी उलोवपाची गरज आसा। हेजेर कशें म्हणटा ते व्हिडिओ व्हायरल जाला पळय तेजेर कितें म्हणटा तुमी? एक खंय तरी पयली गोष्ट म्हणजे म्हाका दिसता आमच्या काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षान वारंवार प्रेस कॉन्फरन्स घेतलो, कित्येक वेळा ताणें प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी खुबश्यो गोष्टी लोकां समोर मांडलेल्यो आसा। कोणाक अधिकार आसा थंय वचून व्हिडिओग्राफी करपाक? ती कॅज्युअलिटी ती एमर्जन्सी सर्विसीस थंय लोक कॅज्युअलिटीन अशें म्हणजे त्या परिस्थितीन येता। मेडिकल कॉलेजीन आज परिस्थिती अशी आसा की तो जीवन मरणाचो प्रश्न आसता लोकांचो आनी थंय वचून हो आपलो तो पॉलिटिकल स्टंट जावं तो पिक्चरांचो स्टंट करपाचो प्रयत्न करता। म्हाका दिसता तो ह्यो गोष्टी खंय तरी थांबपाक जाय आनी विश्वजिताक जो माज चल्ला सत्तेचो जे तिणें आज गोंयची नाशाडी चालू केल्ली आसा ती म्हाका दिसता खंय तरी थांबतली जाल्यार विश्वजीत राण्याक ह्या पदा वयल्यान मुक्त करपाची गरज।